येवकार तुमकां सगळ्यांक आमी सध्या आसा पणजे स्मार्ट सिटीत आणि आयज तुमकां दाखयतले ते म्हणल्यार आमी सध्या पणजेंतल्या जे कस्टम म्युजियम आसा ताचे फाटल्यान एक जंक्शन आसा. जंक्शनाचेर एक कव आसा आनी कवाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा ते म्हणल्यार एक तेंच्यांनी पयलीं स्लॅब फातरी घातलेलो जे गटर आहा ताका आनी आतां त्या गटराचेर पळोवपाक मेळटा ते मदीं तांकां घालपाक स्मार्ट म्हणटा ते फातरी घालपाक कळना ताका लागून तेंच्यांनी पळयत जाल्यार वांकडो तेंच्यांनी फातरी घातलेलो आसा. ताका एक्चुली स्लॅब घालपाची गरज आशिल्ली बट तेंच्यांनी स्मार्ट सिटीची कामां पळोवपाक गेल्यार अति स्मार्ट जाला की कितें असो प्रश्न पडटा. कारण तेंच्यांनी फातरी घातल्या थंय स्लॅब घालपाक जाय आसलो तो स्लॅब घालिनासतना तेंच्यांनी फातरी घातल्या आनी ते वांकडे घातल्या आनी मदीं गॅप उरला. ताका लागून लोक रातच्या वेळाचेर तेंचो पांय भितर वचून पांय फसपाक शकता. सो अशा तरेची आमकां पणजेंत स्मार्ट सिटीची कामां पळोवपाक मेळटा. हेचेर एक्शन कोण घेतलो हेची सरकारान आन्सर दिवपाची गरज. कारण अशा तरेची कामां केल्या उपरांत इंजिनियरान तेजी जेन्ना इंजिनियरान पळोवणी करता इंजिनियरान तेजें पास करची पडटा. बट ही कामां इंजिनियरान कशा तरेन पास केल्या काय हो प्रश्न पडटा. सो हाचेर स्मार्ट सिटीच्या सीओन एमडीन लक्ष घालपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.